3 मे 2025 एक अशी घटना घडली जी फेमस शिरगांवची जात्रा आहा थंय स्टॅम्पेड जालो आणि हितून 6 जाणांक मरण येयलें आणि 12 जाण हितून इंजर्ड जाले. ह्या जात्रेक जे ऑफिसर्स डिप्लॉय आसले, जे SP, कलेक्टर आणि जे SDPO तांकां ट्रान्सफर केली आणि जी फॅक्ट्स फायंडींग कमिटी आहा तेंच्यांनी रिपोर्ट केलो की जे रोड वायडनींग जावंक जे स्टॉल्स तेंच्यांनी घातला ते ह्या वर्सा तेंच्यांनी सांगला की स्टॉल्स बीन थंय कांयच आसचे ना म्हणून. 2025 मदीं पावता म्हणल्यार मंत्रीपदान फेरबदल जालो आनी तशीच चवथ लागीं येता म्हणल्यार 2 जाणांक चवथीचो प्रसाद मेळ्ळो. ते म्हणजे काणकोणचे आमदार रमेश तवडकर आनी मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत. तशेंच ऑक्टोबरान दिवाळी लागीं येता म्हणल्यार जे फोंडेचे आमदार आसले ते स्वर्गवासी जाले आनी तांचो जो जागो आसा तो आजुनी खाली आसा. नजर अशी आसा की ते मंत्रीपद कोणा मेळटलें. 18 सप्टेंबराक गोंयांत एक व्हडली बातमी घडली. ती बातमी अशी आसली की सगळ्यांक गोंयकारांक धक्को दिवपा सारकी बातमी आशिल्ली. आमचो सोशल एक्टिविस्ट रामा काणकोणकर हांकां मारलो. तांचेर एक ब्रुटल एसॉल्ट जालो. तो कारापूर हांगा दनपारच्या वेळार सामको 2 उपरांत म्हणजे सगळे लोक जेवताले, थोडे पत्रकार जेवपाक गेले, थोडे जेवन आयलेले. ह्या वेळार ती बातमी सगळ्यांक आयकपाक मेळ्ळी. पात्रांव म्हणजेच रवी सीताराम नायक गोंयचे आदले मुखेलमंत्री तशेंच एक बरे गृहमंत्री आशिल्ले आनी आजून लेगीत लोक तांची तोखणाय करतात. 15 ऑक्टोबर 2025 ह्या दिसाक ते संवसारांतल्यान अंतरले. आतां पात्रांव वचून फोंडेची एक पोकळी निर्माण जाल्या ती कोण भरून काडटलो हो प्रश्न गोंयभरच्या लोकांचेर पडला. फोंड्या जावपी बाय इलेक्शन्साचेर सगळ्यांची नजर लागून आसा. कॅश फॉर जॉब स्कॅम जी अक्यूज आहा पूजा नायक तिणी एलिगेशन केलें की हितून कॅबिनेट मिनिस्टर, IAS ऑफिसर आनी इवन चीफ इंजिनियर आपणा वांगडा इनवॉल्व आहा म्हणून. तिणें अशें सांगलें की 17 कोटी आपणेन घेतलेले आनी लोकांक सांगलेलें की आपूण तेंची कामां करतले म्हणून आनी 600 एप्लिकेशनां तेणी घेतलेली. जेन्ना सरकारान हेजेर इन्क्वायरी केली तेन्ना सांगलें की जे पूजा नायकान जे ब्लेम केल्ले, जे IAS ऑफिसर जावं मिनिस्टरांक ब्लेम केल्ले तांकां क्लीन शीट दिली. आनी आतां पूजा नायकाक जेन्ना आमच्यांनी फाटल्या दिसांनी विचारलें तेन्ना पूजा नायकान सांगलें की आपणाचो नार्को टेस्ट करपाक आपूण रेडी आसा म्हणून. आशियेंत सगळ्यांत चड लांबायेचो श्रीरामाचो पुतळो पर्तगाळी इनॉग्रेट जालो. 77 फुटाचो ब्रॉन्झाचो हो पुतळो सध्या पर्यटकांचें आकर्शण आसा. पर्तगाळ मठाक 550 वर्सां जाल्ल्या कारणान तांणी आपले वास्तू रिनोवेट केले. सुमार 15 दीस थंय वेगवेगळ्यो कार्यावळ्यो जाल्यो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पर्तगाळी आयलो आनी तांणी 77 फुटाच्या ब्रॉन्झ स्टॅच्यूचें अनावरण केलें. डिसेंबर 6, 2025 ह्या दिसा अरपोरा हांगसर बच बाय रोमियो लेन हांगसर उजो पेटलो आनी 25 जाणांचे जीव गेले. हातून स्टाफ आनी टुरिस्ट सुद्दां आशिल्ले. ह्या केसीन थायलंडच्यान लुत्रा ब्रदर्सांक अरेस्ट केलो आनी दिल्लीच्यान अजय गुप्ता हांकां अरेस्ट केलो. पण आमकां भेट दिवन म्हायती दिल्ल्या प्रमाणे प्रदीप घडी अमोणकर जे ओरिजिनल लँड ओनर आसा त्यांनी सांगलें की मेन जो कल्प्रीट आसा तो सुरिंदर खोसला आसा, ताका कित्याक अरेस्ट करूंक ना. सद्याक हे केस कोर्टान चालू आसा. तशेंच गोंया भितर टायगर रिजर्व जावपाचो बीन बोवाळ जालो आनी तितूंत भितर जी सुप्रीम कोर्टान अपॉयंट केल्ली CEC कमिटी आहा तेंच्यांनी ऑन ग्रावंड देवन स्टडी केली आनी तेंची रिपोर्टान तेंच्यांनी अशें सांगलें की खोतीगांव आनी नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा तेंचे काही भाग जे आसात ते कर्नाटकाचे काली टायगर रिजर्वा भितर इन्क्लूड जावची म्हणून. हितूंत भितर काही आमदारांनी आपलें चिंतन व्यक्त केलें. तेंच्यांनी विचारल्यान सांगलें की जे तेंची वोटर्स आसा जावं थंय स्थानीक लोक आसात त्या भागान रावपी तांची शेतबाटां जावं तेंची येणावळ पोटपाणयाची जो आसा ते थंयच आसा आनी तांकां जर रिहेबिलिट केलें जाल्यार तेंची फुल्ल लायफ आसा ती अफेक्ट जातली आनी तेचे खातीर हे सुप्रीम कोर्टान आजुनी मॅटर चालू आसा. डिसेंबर 20, 2025 ह्या दिसा ZP निवडणूक गोंयांत जाली. 226 कॅन्डिडेटांनी हांगसर कंटेस्ट केले. 44% कॅन्डिडेटाचे डिपॉझिट जप्त जाले. ह्याच्या पयलीं गोंयभरचे पॉलिटिकल पार्टीज तशेंच गोंयभरचे वोटर्सांचे नजर ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्साचेर टिकून उरलेले, पण ते अलायन्स जाले ना. पण गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस हे दोगूय पक्षांनी मेळून अलायन्सान फुडें सरले. गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसीन लढयल्ल्या 2 सिटांचेर फ्रेंडली फायट हो अपयश ठरलो. टोटल रिजल्ट सांगचे म्हणजे BJP 29, काँग्रेस 10, इंडिपेंडंट 4, MGP 3, RG 2, गोवा फॉरवर्ड आनी आम आदमी पार्टी एक सीट निवडून आयले. जिल्हा पंचायतची निवडणूक आहा ते गेल्याच विकान जाले आनी त्याचो रिजल्टय गेल्या विकान येयलो. ह्या रिजल्टा वयल्यान अशें आमकां पळोवंक मेळ्ळें की 70चे जे 4 उमेदवार आशिल्ले, जे पर्याचे 2 आनी वाळपयचे 2,
यांचे हे उमेदवार आहात ते सगळ्या गोंयच्यान सर्वाधिक मतांनी निवडून येयल्ले आसात आणि जे आमचे आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे आणि आमचे पर्येचे आमदार डॉक्टर दिव्या राणे आसा यांचे जे वर्चस्व जे सत्तरीचेर आहा ते परत एकदा तेंच्यांनी दाखोवन दिल्ले आसात की आमी तेंच्यांनी सत्तरी खातीर केल्ल्या कामाचो एक बरो कौल तांकां मेळ्ळो आसा. ह्या वर्साची सगळ्यात म्हत्वाची घडणूक म्हणजे राज्य सरकारान जाहीर केलें की गोंयांत आतां 3रो डिस्ट्रिक्ट आसतलो. ह्या डिस्ट्रिक्टाचें नांव दवरलां तांणी कुशावती. आतां ह्या डिस्ट्रिक्टान तालुको येता ते म्हणजे दारबांदोडा, सांगे, केपें आनी काणकोण. 27% ट्रायबल पॉप्युलेशन आशिल्ल्या ह्या तालुक्याक नवीन हेडक्वॉर्टर्स येतले ते केप्यां. इतले दीस केपेंचे आमदार एल्टन डिकॉस्टा मागताले की केप्यां हेडक्वॉर्टर्स जावची. तांची ही मागणी पास जाल्या. आतां 3rd डिस्ट्रिक्टाक लागून घडये गोंयांत आनी एक मेंबर ऑफ पार्लमेंट वाडपाची शक्यताय आसा आनी 3री जिल्हा पंचायतूय जावपाची शक्यताय आसा. तुमी पळयतात GNH.